सगळ्यांक तुमकां माय मोगाचो नमस्कार. आयच्या दिसाक आमी खेरीतपणी मोन्सिन्योर दालगाद एक भासशास्त्री आनी भोवभाशीक व्यक्ती हाचेर आमी लक्ष घालतले. मोन्सिन्योर दालगाद हाचें पुराय नांव सेबास्त्यांव रुदोल्फ दालगाद. ताचो जल्म बार्देजांतल्या आसागांव ह्या वाठारांत जालो. मायाचे 8वेर 1855 ह्या दिसा जालो. ताच्या बापायचें नांव आंब्रोजियो लुईस दालगाद आनी आवयचें नांव रोसा फ्लोरिंदा डिसोजा. ताचो बापूय एक भाटकार आशिल्लो. मोन्सिन्योर दालगादाचे जिणेच्या निमण्या 11 वर्सां मजगतीं गोड्या मुताच्या पिडेक लागून ताचो एक पांय कातरलो. 4 वर्सां उपरांत ताचो दुसरोय पांय कातरलो. अशें आसतना ताणें साहित्यीक बसका सोडली ना. मोन्सिन्योर दालगाद गोंयांत जल्मलो आनी 4 एप्रिलाचे 1922 ह्या दिसा लिस्बोवाक अंतरलो. मोन्सिन्योर दालगाद एक महान भासशास्त्री. ताका कितल्योच देशी तश्योच विदेशी भासो येताल्यो. ह्या भासांचो उपयोग करून तांणी आपली भरपावळ केली. कोंकणी भास मोन्नाक तेंकलोली तेन्ना ताणें तिचे खातीर तोडजोड करून आपलें योगदान दिलें. ताणें कोंकणींतल्यान चडशें बरयल्लें ना, पूण कोंकणी विशीं बरयल्लें आमकां मेळटा. जें कोंकणी विशीं बरयलां तें खूब महत्वपूर्ण आसा. ह्या ताच्या वावराक लागून दालगादाक कोंकणीचो मूळ पुरूश म्हणचो पडटा. तो भासप्रेमी आनी भूभाशीक जाणकार. ह्या जाणकाराची भाशीक नदरेंतल्यान वळख करून घेवप म्हणल्यार ताची भाशीक कौशल्यांची आनी कोसपाची खात्री करून घेवप. आतां आमी दालगाद एक भासप्रेमी हाचेर लक्ष घालुया. ताचें मुळावें शिकप ताच्या गांवघरा आनी म्हापशां जालें. म्हापशें तो फ्रेंच, पोर्तुगेज, लातीन आनी फिलॉसॉफी शिकलो. हाच्या उपरांत तो रायतूरचे सिमनारींत गेलो. रायतूरचे सिमनारींत पाद्रीपणाचें शिकप शिकता शिकता ताका कोंकणी भाशेचो मोग जालो. हेच सिमनारींत साकून कोंकणीचे मालगोडे उत्पन्न जाल्ल्याची ताका जाणविकाय जाली. थॉमस स्टीफन्स, दियोग रिबेरो, मिगेल दे आल्मेदा, आंतोनियो साल्दाना आदी हांणी सगळ्यांनी कोंकणी क्षेत्रांत महत्वपूर्ण वावर केल्ल्याची ताका खात्री जाली. आपलें पाद्रीपणाचें शिकप व्हडे हुशारकायेन सोंपयल्या उपरांत ताणें 1881 वर्सा याज्ञीकपणाची मागणी घेतली. याज्ञीकपणाची मागणी घेतल्या उपरांत ताका फुडलें शिकप घेवंक रोमांत वचचें पडलें. रोमाक पावलो तेन्ना सुमार 3 सुमानां भितर तो इटालियन भास शिकून मेकळो जालो. 1884 वर्सा ताणें धर्मीक कायद्यावळ ह्या विशयाचेर आपली दोतोरकी केली. 1885 वर्सा दालगादाक सिलोआचो विगाजेराल म्हूण नोमयाल्लो. ताचो गवंडीक वावर अदीक नेटान फुलोत वचे खातीर ताणें सिनाली भास शिकून काडली. ही भास शिकतना थंय संपर्कांत आशिल्ल्यो आनिकूय भासो, खास करून मलयालम शिकूंक पावलो. फुडें मागीर ताका 1887 वर्सा बेंगालाचो विगाजेराल म्हूण वेंचून काडलो. ही पदवी हाताळटना तो कलकत्ताक रावतालो. हांगाय ताणें बंगाली भास कांयच न्हय करून आपणायली. ही भास शिकतना ताका एक वस्त जाणवली, ती म्हणल्यार बंगाली भास कोंकणी भाशेक खूब लागीं आसा. हाच्या उपरांत होनावर वाठारांत ताची बदली जाली. ह्या वाठारांत कन्नड भास चलत आसली. ती भास शिकचे शिकून तामील भासूय शिकून काडली. होनावर वावुरल्या उपरांत थोडो वेळ काळ सावंतवाडी वाठारांत आपलें गवंडीपण चलयलें.
हांगा ताका मराठी आनी संस्कृत भास शिकपाक बाग फावो जाले. फुडें आमी पळयता दालगाद कोंकणी शास्त्री. पयले सुवातेर कोश हाचेर आमी लक्ष घालुया. दालगादान शब्दशास्त्राचें म्हणल्यार फिलॉलॉजी शिकप केल्लें. ह्या ताच्या शिकपा वरवीं तो कोंकणी कोश रचपाक प्रवृत्त जाल्लो. दालगादान कोस रचचे पयलीं दियोग रिबेरो, आंतोनियो साल्दाना, एफ.एस. पेस्केटी, मान्युएल दे बाना ह्या युरोपी कोशशास्त्र्यांनी कोंकणी कोश रचिल्ले हाची तपासणी केली. हे कोश मुळाव्या पावंड्यावेले आशिल्ल्यान तातूंत शास्त्री पद्दत दिसनाशिल्ली. हाका लागून दालगादान आपलो कोश वावर सुरू करता तेन्ना पुर्तुगेज, लातीन आनी हेर देसी भासांचे कोश हाताळून घेतले. आपलो वावर शास्त्री पद्दतीन जावचो ह्या खातीर ही पूर्व तयारी ताणें केली. अभ्यासाक हात घालचे पयलीं ताका लिपयेची आनी बोलयेची आडखळ फुडो करची पडली. गोंयांत क्रिस्ती लोक रोमी लिपये कडेन जाल्यार हिंदू वर्ग नागरी लिपी कडेन लागीं आशिल्लो. हे मनांत बाळगून आपल्या कोशान तो दोनूय लिपींचो वापर करून हे आडखळीक तोडीक पावयता. ही आडखळ तोडीक पावयताच रोमी लिपये विशीं प्रस्न उत्पन्न जालो तो म्हणल्यार रोमी लिपयेची खंयची पद्दत वापरची. ताणें सर विल्यम जोनसाची पद्दत वापरांत घेतली. साश्टी, अंत्रुजी, बार्देजी, मंगळुरी अश्यो कोंकणी खातीर कितल्योच बोलयो आसात. ही दुसरी आडखळ तोडीक पावोवंक ताणें बार्देजी बोली वेंचून काडली. फुडें मागीर डिक्शनारियो कोंकणी पुर्तुगेज 1893 आनी डिक्शनारियो पुर्तुगेज कोंकणी 1905 अशा नांवाचे दालगादान 2 कोश रचले. कोंकणी पुर्तुगेज कोश ताणें मुंबय छापलो. तातूंतलीं कोंकणी उतरां देवनागरींत आसात आनी वांगडाच रोमी लिपयेन दिल्यात. हो शब्दकोश परिपूर्ण रितीन विणलेलो आसा. हो कोश हेर भारतीय भासांच्या खुबशा कोशांक फाटीं उडयता. ताच्या दुसऱ्या कोशांत पुर्तुगेज वाक्यप्रचार तपशिलां सयत दिल्यात आनी तांचे कोंकणी पर्याय दिल्ले आसात. ह्या कोशांची तुस्त जगभर आनी पयल्या कोशा परस चड जाली. दालगादाच्या पुर्तुगेज कोंकणी शब्दकोशा विशीं डॉक्टर गोन्साल्वीस वियाना ह्या पुर्तुगेज विद्वानान अशें बरयलां. ताच्या वावराचो हो दुसरो भाग खूब मोठो आनी पयल्या परस अति संपूर्ण. खूब कश्ट आनी त्रास घेवन बरयलेलो जातलो. तो खूब आदावाचो. व्हडले फिकिरीन बरयला आनी व्हड पुण्य ताका फावता. तशेंच दालगादान व्हंप्यारांचेर वावर केल्लो आमकां दिसता. 1922 वर्सा फ्लोरिलेजियो दोस प्रोवर्बियोस कोंकानीस ह्या नांवान दालगादान कोंकणी व्हंप्यारांचें एक संकलन करून उजवाडायलें. हो कोंकणी व्हंप्यारांचो जायां जुयांचो हार विशया प्रमाणे मांडिल्लो आसा. देखीक ल्हानविकाय, गिरेस्तकाय, देव, गोबायल, वावर आदी ह्या संकलनांत 2127 ओपारी आस्पावल्यात. प्रत्येकाचो पुर्तुगेजीन अणकार करून समजणी दिल्ली आसा. तशेंच दालगादान व्याकरणाचेर कोंकणी व्याकरणाचेर वावर केल्लो आसा. ग्रामातिका दे लिंग्वा कोंकणी ह्या नांवान दालगादान व्याकरण रचलें. तें व्याकरण तो प्रकाशीत करूंक पावंक ना. ही ताची हात बरपावळ पणजेच्या सेंट्रल लायब्ररींत आसा. हें पुर्तुगेज भाशेन बरयलेलें कोंकणी व्याकरण पाद्री मोझीन दे आतायद आनी पाद्री क्रिस्तो दे मिनेझेस हांणी इंग्लीश भाशेन अणकारून प्रकाशीत केलां. हें व्याकरण
ताचे परस आदल्या सगळ्या व्याकरणाक फाटीं उडयता, कारण तें एकूच अशें व्याकरण आसा जें अचुकी आनी विज्ञानीक रितीन बरयलां अशें डॉक्टर मारियानो साल्दाना हांचें मत आसा. आमी दालगादाक कोंकणीचो रक्षक म्हणपाक जाता तें समजून घेवया. 1960च्या सुमाराक गोंयांत कोंकणी मराठी वाद चालू आसलो तेन्ना दालगाद लिस्बोवाक आसतालो. तरी गोंयांतल्या घडामोडींचेर तांचें लक्ष थिरायिल्लें आसलें. शांबा कृष्णाजी सुर्याराव सरदेसाय जो मराठीचो अखोंड खांबो आसलो, ताणें कोंकणीक कमीपणान लेखून म्हणलें, कोंकणी ही भास न्हय, ती मराठीची बोली. दालगादान 1917 वर्सा पणजेच्या हेराल्दू दिसाळ्याचेर ओ कोंकणी नांव ए डायलेक्ट दे मराठा म्हणल्यार कोंकणी भास मराठीची बोली न्हय ह्या माताळ्या काल 11 लेख बरोवन कोंकणीची विशेशताय सांगून ताणें सरदेसाय बाबाक शास्त्रीय रितीन जाप दिल्ली आसा. हे ताचे लिखणेन संशोधन दिसून येता. तेच बरोबर ताचो कोंकणी विशींचो मोग जाणवता. ही ताची बरपावळ आजून पासून पणजेंतल्या सेंट्रल लायब्ररीन सांबाळून दवरलेली आसा. आतां आमी दालगाद संस्कृत भाशेचो पंडीत हे विशीं आमचें लक्ष ओडून घेवया. दालगादाक भासो शिकपाची आवड आशिल्ली. ताणें भारती आनी हेर देशी भासो कांयच न्हय करून शिकून काडिल्ल्यो. तो ज्या ज्या वाठारांत मिशनरी वावर करूंक वेतालो त्या वाठारांत तो तांची भास शिकून मेकळो जातालो. सावंतवाडी आसतना दालगाद आपलो भाव डॉक्टर जलासियोच्या घरांत वस्ती करतालो. थंय ताणें रामचंद्रा सबनीस हाच्या मार्गदर्शनाखाल संस्कृत भास शिकून काडली. संस्कृत भास शिकपान ताका अदीक उमेद भोगली, कारण ही भास शिकतना ताका कोंकणी ही भास संस्कृतांतल्यान उपजल्या म्हूण जाणून आयलें. 1907 वर्सा राष्ट्रीय साहित्य अकादमीचे सुचोवणेन लिस्बोवा विद्यापीठाचो प्रोफेसर म्हूण नेमलो. एप्रिलाचे 4 1922 मेरेन दालगाद लिस्बोवाक रावलो. ह्या 16 वर्सांच्या काळांत दालगादाक संस्कृत आनी पोर्तुगीज भासांचेर प्रभुत्व आशिल्ल्यान हे प्रभुत्व वापरून दालगादान संस्कृत भाशेंतलीं 2 पुस्तकां पोर्तुगेजीन अणकारलीं. हिपोदेशा ओ इन्स्ट्रुसांव उतील हें पयलें पुस्तक 1897 वर्सा प्रकाशीत केलें. हें पोर्तुगेजींत पयलें संस्कृत पुस्तकाचें भाशांतर देखून पोर्तुगेज सरस्वतीच्या इतिहासान उगडासान गांठीक मारून दवरपाचें अशें डॉक्टर वास्कोसेन्स दे आब्रेव ह्या संस्कृत पंडितान बरोवन दवरलां. हितोपदेशा म्हणल्यार काणयांचें आनी म्हणण्याचें पुस्तक, जातूंत धर्मीक आनी नैतीक तत्वां मूल्यांचो आस्पाव आसा. ह्या अणकारा वरवीं दालगादान भारतीय भाशेंतली गिरेस्तकाय पोर्तुगेज वाचकां मेरेन पावयली. 1916 वर्सा हिस्टोरिया दे नाला ए दमयंती हें दुसरें संस्कृत पुस्तक दालगादान अणकारलें. हें पुस्तक महाभारतांतली नल आनी दमयंती हांची काणी विणटा. नल आनी दमयंतीचें कवन व्हडा मोलाचें माणिक. ताच्या विशयाक, स्वराक, नादाक आनी मन बुलोवणे शैलयेक लागून दालगादान उदेंत शास्त्र्यांचें काळीज संतोशान भरलें अशें पाद्री आंतोनियो आपलें मत मांडटा. हें भाशांतर रोसाळ उतरांनी केल्ले नदरेक सडकोता. पयलीं ती निमणी वळ पासून पुस्तकावेलो दोळो काडूंक जायना. दालगादूच ताका व्हडा मोलाचें सरस्वतीक माणिक म्हणटा.
पुर्तुगेज वाचकांनी ह्या अणकारीत साहित्याची खुबतूस तोखणाय केली. तें पुस्तक नव्यान छापलें, हेर भासांनी अणकारीत केलें, विद्यापिठांनी शिकपाक फर्मायलें. अशे तरेन दालगादान उदेंत आनी अस्तंते मदें पूल बांदलो आनी पुर्तुगीज शास्त्र्यांच्या आनी शिकप्यांच्या तोंडान उदेंतीची रोसाळ आनी लाडूक जेवणां घालीं. दालगादान एक संस्कृत व्याकरण बरयलें. तातूंत ताणें कांय नमुने आनी संस्कृत ग्रंथाचे कुडके छापले. सर जॉर्ज ग्रियर्सन हाणें ह्या उदेंत शास्त्र्यान ताका मॉन्युमेंट ऑफ इरुडिशन हें म्हणल्यार विद्वत्तेची यादगिरी अशें पाचारलां. दालगाद पुर्तुगेज आजी विद्वान. ताणें पुस्तकां बरयल्लीं आसात आनी तीं पुस्तकां आमकां अदीक म्हायती दितात आनी तातूंतल्यान हीं पुस्तकां आमकां खरीत हाचो उगडास आमकां करून दितात. ताणें अशीं 5 पुस्तकां लुजो उदेंती पुस्तकां रचलीं. पुर्तुगेजांनी उदेंतकारांक युरोपी भावना चिंतनां दिलीं आनी उदेंतकारांक आपली जाणवाय आनी आपली उतरावळ ओंपली. उदेंतीचीं झाडां, फुलांचीं, मोनजातीचीं, सुकण्याचीं, दोंगराचीं आनी न्हंयचीं नांवां युरोपाच्या शाळांनी आनी शारांनी शिपडायलीं. हाचो पुराय अभ्यास ताच्या ह्या 5 पुस्तकांनी आस्पाविल्लो आसा. ह्या ताच्या वावराक लागून ताका लुसो आसियाटीक स्कॉलर वा पुर्तुगेज आजी विद्वान म्हूण मान्य करचें पडटा. दालगाद हो एक बोलीशास्त्री आनी बोलीशास्त्री म्हणटा तेन्ना ताणें बोलीचेर अभ्यास केल्लो आसा. डायलेक्टो इंडो पुर्तुगेज दे सिलांव, डायलेक्टो इंडो पुर्तुगेज दे गोवा, डायलेक्टो इंडो पुर्तुगेज दे दामांव, डायलेक्टो इंडो पुर्तुगेज दे नॉर्थ, डायलेक्टो इंडो पुर्तुगेज दे नागापातों आनी बेर्को दे उमा कोंकानो ए इंडो पुर्तुगेज. दालगादान अशीं 6 बोली अभ्यासक पुस्तकां रचलीं. गोंय, दामांव, दिव, सेलांव, वसय, मुंबय, नागापट्टम ह्या वाठारांनी पुर्तुगेजांनी आपली वसणूक केल्ली. ह्या वाठारांनी लोक पुर्तुगेज उलयतालो. पुर्तुगेज उलयतना आपलें कितें बरशितालो आनी दांतां पोरमणें ओंदून घेतालो. हाका लागून नवी भास कशी रचून आयली. दालगाद हाका बोली वा पोटभास म्हणटा. उंचलीं पुस्तकां ह्याच विशयाचेर केंद्रीत आसात. ह्या ताच्या वावराची दखल घेतली जाल्यार ताका बोलीशास्त्री म्हणप समा आसा. आतां खरीतपणी दालगादाक मान आनी भोवमान मेळ्ळा ताचेर आमचें लक्ष केंद्रीत करुया. दालगादाक ताच्या वावरा खातीर साबार भोवमान प्राप्त जाल्ले आसात. 1884 वर्सा रोमांतली ताची कामगिरी आनी बुदवंतकाय पारखून पाप साहेबान ताका आपलो गुटाचो आपल्या गुटाचो मोजोतनीस ह्या दर्ज्याचो मोन्सिन्योर केलो. 1895 वर्सा लिस्बोवाचे भुगोलीक संस्थेचो बागेली म्हूण नोमियाल्लो. 1896 वर्सा कोइंब्रा संस्थेचे बागेली म्हूण पद स्विकारलें. 1904 वर्सा पाप साहेबान ताचो मोन्सिन्योरपणाचो पावंडो वाडोवन ताका आपलो घरचो धर्मोध्यक्ष म्हूण नेमलो. 1907 वर्सा राष्ट्रीय साहित्य अकादमीचे सुचोवणेन लिस्बोवा विद्यापिठाचो प्रोफेसर नेमलो. 1911 वर्सा लिस्बोवाच्या विज्ञान अकादमीचो पत्र वेव्हारी वांगडी म्हूण वेंचून काडलो. 1917 वर्सा
लिस्बोवा विद्यापीठान ताका भोवमानाक डिलीट पदवी भेटयली. 1912 वर्सा लंडनचे रॉयल एशियाटीक सोसायटीचो वांगडी म्हूण नोमयाल्लो. 1922 वर्सा लिस्बोवाच्या विज्ञान अकादमीचो पूर्ण वांगडी हो भोवमान ताका फावलो. अशे तरेन ताचें आमी जिवीत पळयत जाल्यार आमी दालगादान एक यादनीक कसो आपलो गवळीक वावर मेहनतीन आनी हिकमतीन केल्ल्या खातीर ताका मोन्सिन्योरपणाची पदवी लाभली. फुडें मागीर पाप साहेबान ताचो मोन्सिन्योरपणाचो पावंडो वाडोवन ताका आपलो घरचो धर्म अध्यक्ष नेमलो. हाचे वयल्यान दालगाद एक प्रभावी धर्मगुरू म्हणप युक्त आसा. दालगादाक कोंकणी भाशेचो साक्षात्कार जालो तेन्ना तो कोंकणी नीज मोगी जावन कोंकणीचो खोल अभ्यासक जालो. कोंकणीची उणेपणां आनी कमीपणां दाखयतल्यान तो आपलें उतरांचें बंदूक घेवन कोंकणीचो एक महान रक्षक जालो. दालगादान संस्कृत भाशेंतलीं 2 पुस्तकां पोर्तुगेज भाशेंत अणकारून तो उदेंत आनी अस्तंत मदें पूल बांदपी जालो. लुजो उदेंती ह्या ताच्या वावराक लागून तो लुसो एशियाटीक स्कॉलर वा पोर्तुगेज आजी विद्वान जावंक पावलो. दालगादान बोली अभ्यासक पुस्तकां रचलीं. ह्या ताच्या वावराची दखल घेतली जाल्यार तो एक बोलीशास्त्री म्हूण स्पश्ट जाता. दालगाद जूंय जूंय पावलो थंय थंय तांची थळावी भास शिकून मेकळो जालो. खास करून कोश आनी शब्दकोश हाताळटना 40 अदीक भासां कडेन ताचो संपर्क आशिल्लो. ह्या संदर्भान ताणें शास्त्रीय पद्दतीन अभ्यास केला. ताका भारतीय आनी युरोपी भासो येताल्यो. हाका लागून दालगादाक देशी तसोच विदेशी भासशास्त्री म्हणप सम आसा. आतां ह्या ल्हानशा उलोवपान आमी दालगादा विशीं जायती म्हायती घेतलेली आसा. दालगाद खरेपणी आमकां एक भासप्रेमी भासशास्त्री आनी आमकां तो प्रेरणा दिवपी. आमी ताचें जिवीत अदीक अदीक वाचत आनी समजत जाल्यार तो आमकां खरेंच आमचे जिणेंत आमी खूब भासो शिकच्यो आनी भाशांचेर खूब अभ्यास करचो आनी शास्त्रीय पद्दतीन तें करूंक तो आमकां आपयता. हेंच करूंक आमकां एक करीत कार्य आसा. ह्या कार्याक आमी फुडें सरुया. देव बरें करूं.